नमस्कार, हांव जयेश थळी, गोमंतक मध्य महासंघ हांगासर आमी जे गोंयान एक दुर्दैवी अशी घटना घडल्या ते म्हणजे पयर रातचे शेनवारा आमचे रुमडामळ दवर्ली हांगासले जे पंच आसात विनायक वळवयकर हांचे प्राणघातक हल्लो जालो आणि तांकां जिवे मारण्याचो प्रयत्न जालो। सुदैव आसा ते बचावले, पण ही सगळी घटना, ही सगळी गोष्ट म्हणजे गोंयची शांती सलोखो आणि कॉम्युनल आर्मी जी आसा ती बिगडोवपाचो हो प्रयत्न आसा। आणि जे कितें प्रयत्न चालल्या इल्लीगल मदरशे हांगासर आसा ते खरे सरकारी दरबारान सरकारी यंत्रणेन बंद करपाक जाय, पूण हे पंच आवाज उडयतात। हालींच पंचायतीन हो सगळो विशय जाल्लो आणि ताची प्रतिक्रिया म्हणून हे अशा तरेन कायदेशीर लढो दिवचे शिवाय बेकायदेशीरपणे प्राणघातक हल्लो करप, फिजिकल एक्ट करप, एक्शन करप, हल्ले करप, मारहाण करप हो ताचे वयलो उपाय न्हय। आणि असे जर प्रकार गोंयांत सुरू जावंक लागले जाल्यार ते हे प्रकार गोंयची जनता थोपोवन घेवची ना, हे ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगू इच्छिता। आणि ह्या खातीर सावध जावपाक जाय की गोंय राज्य ह्यासाठी कुप्रसिद्ध जावचें न्हय। अन्य राज्यांनी हे प्रकार घडतात आणि थंय अशा तरेचे गँग वॉर चालू आसात, पूण ह्या भागात अजूनही शांतता आसा। आणि अशा तरेन एक त्या भागा संदर्भात अयूब खानाची पहिली अटक जी केल्या त्या विशयी आमी पोलिसांचे अभिनंदन करता। फुडली कारवाई त्वरित जावची आणि हो धार्मिक सलोखो आणि शांती ही सांबाळून दवरपाची जबाबदारी शासन प्रशासनाची आसा, कारण जनता इल्लीगल कामां जी चल्ल्या ती दाखोवन दिता, त्या विशयी कायदेशीररित्या ते आवाज उडयताले। आणि अशा तरेन कायदेशीररित्या लढो दिवपी एका पंचाचेर हो हल्लो जावप ही संपूर्ण कायदा सुव्यवस्थेचेर प्रश्न निर्माण करता। आणि त्यामुळे ह्या अशा हल्लेखोरांक त्वरित डांबून तांचेर कारवाई करची ही आमची मागणी आसा। आणि ह्या घटनेचो शेवटी आमी परत एकदा निषेध करता।